नमस्कार, पळया प्रायम खबरो। सरकारी कर्मचारी संघटनेन केली परिकाराची तासमपट्टी, कारभार हुकुमशाही, आमदार मंत्र्यांचेर कंट्रोल, आपल्या मनशांक प्रमोशना। 2007च्या वेंचणुकेत खंय कर्मचारी वावुरले बीजेपी आड। पणजेच्या पोटवेंचणुकेवेल्यान काँग्रेस आमदारांक शिटकावणी, पक्षद्रोह खपोवन घेवचे ना, सगळ्या आमदारांनी तेको दिवचो पडटलो। काँग्रेसीच्या स्थापणूक दिसा लुइझिनाची शिटकावणी। व्हीआयपी मंत्री खासदारांक घेवन स्वच्छ भारत नितळ गोयचे ब्रँडिंग, मात व्हीआयपीच्या उच्चभ्रष्ट सफाईच्या सफाई कामगारांक वारे सुद्धा ना, कामगारांक ना वाली। पळयात रिपोर्ट। बार्देस दिवचले शेतकारांचे हाल, खोर्जुव्या बांद फुटून खारे उदक शेतांनी, 35 बायो खाऱ्यो, 50 शेतकारांची गेली शेतां, दिवचले सोनारभटा तिळारीचे उदक बंद, शेतां करपली। आणि महाराष्ट्रात शूटिंगाक बरे दीस, राष्ट्रीय गोल्ड जैतिवंत श्रद्धाची नॅशनल गेम्साची तयारी। शूटिंग कोच म्हणतात गोंयांत जावपा आशिल्ल्या नॅशनल गेम्साक आतांच तयारीक लागात। खबरो विस्तारान। सरकाराच्यो नाडयो परिकाराकडच्यान पार्सेकाराच्या हातांत गेल्या उपरांत सरकारी कर्मचाऱ्याच्या संघटनेन परिकाराची तासमपट्टी सुरू केल्या। परिकाराची पद्धत हुकुमशाहीची, मंत्री आमदारांक कंट्रोलात दवरपी, आपल्या मनशांक प्रमोट करपाक ताणें सिनियरिटी कम मेरिटाची पद्धत बदलली। ताणें सरकारी कर्मचाऱ्यां आड घेतिल्ल्या निर्णयाक लागून 2007च्या वेंचणुकेत सरकारी कर्मचारी बीजेपी आड वावुरले आसुये अशें म्हणत संघटनेन परिकार हो परिकार, पार्सेकार तो पार्सेकार म्हणून नव्या मुख्यमंत्र्याची लायन धरल्या। पळयात रिपोर्ट। मनोहर पर्रीकर हो मनोहर पर्रीकारच, लक्ष्मीकांत पार्सेकार हो लक्ष्मीकांत पार्सेकार। लक्ष्मीकांत पार्सेकारान मनोहर पर्रीकर जावपाचो प्रयत्न करणे गरज आसता अशी ना। नवो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकाराची हीच लायन सरकारी कर्मचाऱ्यांनी धरल्या। गव्हर्नमेंट एम्प्लॉई रिपोर्टर म्हूण सरकारी कर्मचारी संघटनेचे अधिकृत म्हयन्याळे बुलेटिन येता। ह्या म्हयन्याळ्याचे पयल्या पानार आनी संपादकीयात संघटनेन आदलो मुख्यमंत्री आनी सध्याचो केंद्रीय रक्षा मंत्री मनोहर पर्रीकार आनी त्याच्या धोरणाची खरडपट्टी सुरू केल्या। संघटना कितें म्हणटा पळयात। पर्रीकार तो पर्रीकार, पार्सेकार तो पार्सेकार। पर्रीकाराचे राजवटीत कर्मचारी वावुरताले मानसीक तणावा खाला। पर्रीकार पयले फावट मुख्यमंत्री जाल्लो तेन्ना कर्मचाऱ्यां आड वागलो म्हूण 2007चे विधानसभा वेंचणुकेत कर्मचारी बीजेपी आड वावुरले। परत मुख्यमंत्री जालो तेन्ना पर्रीकारान ही गजाल मान्य केली। कर्मचाऱ्यांच्या आड खर रावचो ना म्हूण ताणें उतर दिल्लें। कांय दिसांनी पर्रीकारान परत रंग दाखोवंक सुरवात केली। आपल्या मनशाक प्रमोट करपाक सिनियरिटी कम मेरिट पद्धत बदलली। मंत्री आमदार मिडिया कोणाचेच आयकनासतना हुकुमशाही पद्धत। मंत्री आमदार त्याचे पुराय कंट्रोलांत आशिल्ले। पर्रीकाराचो वन मॅन शो पार्सेकाराक जमपाचो ना। हाचेर आमी आदलो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराक विचारलें। गोंयांत आयिल्ले कडेन तो नेमको प्रुडंटाक मेळ्ळो, मात तो हे आरोपांचेर सध्या उलोवंक तयार ना। मागीर केन्नाय मेळ्ळे जाल्यार उलयता म्हूण सांगून पर्रीकारान आयतारा दनपारां दिल्लीची फ्लायट धरली। पणजे, आल्तीन, भाटलें, पाट्यार आनी सांतिनेज वाठारांत मोठ्या प्रमाणात सरकारी कर्मचारी मतदार आसात। एके वटेन पणजे पोटवेंचणुकेचें वारें व्हांवतना सरकारी कर्मचाऱ्यांनी पणजेच्या आदले बीजेपी आमदारा आड जाहीर भुमिका घेतल्या। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। पणजेची पोटवेंचणूक काँग्रेसीन सामकी सिरियसली घेतल्या। जो आमदार पक्षाच्या उमेदवारा आड वावुरतलो ताचेर कारवाय जातली। सगळ्या आमदारांनी काँग्रेस उमेदवाराक तेंको दिवचो पडटलो। पक्षद्रोह खपोवन घेवचे ना म्हणून प्रदेशाध्यक्ष लुइझीन उलयला। काँग्रेसीचो पणजेचो उमेदवार सुरेंद्र फुरतात। काँग्रेस भवनात काँग्रेसीच्या 130व्या स्थापणूक दिसाच्या कार्यावळीत तो उलयतालो, मात काँग्रेसीच्या कार्यावळीक एकूच आमदार आशिल्लो। आयतारा काँग्रेसीन स्थापणूक दीस मनयलो। काँग्रेस भवनातले कार्यावळीत प्रदेशाध्यक्ष लुइझीनान पणजेचे वेंचणुकेचो विशय काडलो। Party is supreme. MLAs are under the party and they should know that once the party takes a decision, it is a final decision. Are they going to support if they work against your MLA? What you are going to do tomorrow, I cannot say. But I can say this is the party's policy and program. If they not follow your party policy and program, then you are going to take any action? Definitely we will take action. कार्यावळीत काँग्रेस फुडाऱ्यांचो भोवमान केलो। सध्याचे सरकार अल्पसंख्यांका आड वावुरता, ताका काँग्रेस जाप दितली म्हूण लुइझीन उलयलो।
मात काँग्रेसीचे स्थापणूक दिसाचे कार्यावळीक पांडुरंग मडकयकार सोडल्यार एकलोय आमदार दिसलो ना. सुरेन फुर्ताद सध्या आयुक्त संजीत कोयराचे राजकारण करता म्हूण बोळा मारता. काँग्रेसीचे दुर्गादास कामतीन संजीताचे राजकारण वयर काडलें. If you are trying to play a game, dirty politics, in keeping mind with the by-elections, we are not going to keep quiet. Sanjit Rodriguez should either resign from the job and join BJP directly rather than acting as an agent of the Bharatiya Janata Party. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया एक विराम.